रत्नागिरी पुलिसांनी RDX भरिल्लो कंटेनर धरला। आयतारा सादारण दनपारां मुंबय पुलीस कंट्रोल रूमांतल्यान गोंय पुलिसांक संदेश आयलो की RDX भरिल्लो कंटेनर भायर सरला। मजगतीं महाराष्ट्र पुलिसांनी हो कंटेनर रत्नागिरी धरला अशी म्हायती मेळ्ळ्या। इतले मजगतीं गोंय पुलीस महाराष्ट्र पुलिसेच्या संपर्कात आसात। असो एक दुबावीत कंटेनर धरला हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा अशी म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली। आयज एका फोन कॉलाक लागून गोंयान मोठो बोवाळ जालो आनी खास करून पुलिसां मदीं खूब बोवाळ आनी तेंचेर प्रेशर आयलो। कारण एक फोन कॉल आयलो मुंबय पुलीस कंट्रोल रूमान की गुजरातांतल्यान गोंयान एक ट्रक RDXान भरिल्लो ट्रक येवपाक भायर सरला आनी हो फोन मुंबय कंट्रोल रूमाक पयलीं आयलो। मागीर मुंबय कंट्रोल रूमांतल्यान तो गोवा कंट्रोल रूमाक सुद्दां आयलो की गुजरातांतल्यान RDXान भरिल्लो एक ट्रक हो गोंयान येवपाक भायर सरला म्हणून। मजगतीं रत्नागिरी पुलिसांनी एक ट्रक असो ह्या फोन कॉला उपरांत एक ट्रक ट्रेस केलो आनी तो ट्रक धरला। मात हे विशीं आमी जेन्ना गोंयच्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी सांगलें की हो कॉल आयिल्लो महाराष्ट्रान आनी त्या इन्फॉर्मेशनाचेर रत्नागिरी पुलिसांनी म्हणजे महाराष्ट्रच पुलिसांनी एक ट्रक ट्रेस करून तो धरला। बट भितर RDX सारके कांय सबस्टन्स मेळिल्ले नात आनी ताजे फुडें वचून मागीर आनीक जेन्ना म्हायती गोंय पुलिसांनी घेतली तेन्ना तांकां अशें कळ्ळें की हो जो ह्या ज्या मनशान हो फोन केल्लो तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आनी अशा तरेचे फोन तो करता अशी म्हायती तांकां मेळ्ळी। ताका लागून आमच्या कडेन उलयतना गोंयच्या वरिश्ठ पुलिसांनी सांगलें की ह्या प्रकरणाचो तपास हो महाराष्ट्राचे पुलिसूच करतात आनी तेच ह्याची आनी अदीक म्हायती घेतात। पूण हो कॉल आयल्या उपरांत गोंयान चेकपोस्ट जे आहा त्या चेकपोस्टांचेर सुरक्षा वेवस्था किंवा पुलिसांचो पुलीस फोर्स हो मोठ्या प्रमाणान वाडोवचो पडलो। कारण कॉलूच तसो आशिल्लो की RDXान भरिल्लो ट्रक गोंयान येवपाक भायर सरला म्हणून। पूण ही जी अपडेट त्या संबंधीची गोंय पुलिसांनी आमकां जी दिली ती आमी तुमच्या पर्यंत पावयली। फक्त ह्या कॉलाक लागून एक गजाल जाली ती म्हणजे गोंयच्या चेकपोस्टांचेर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स हो वाडोवचो पडिल्लो आनी आजुनूय तो आशिल्लो अशी म्हायती गोंय पुलिसांनी गोमंतक TV कडेन उलयतना आमकां दिली।